कोळशा बरोबर खुबशा प्रकल्पांक गोंयांत विरोध जाता। ताचेर बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत सखोल चर्चा जाल्या। गोंयांतलो कोळसो कमी जावपाक जाय ह्या मताचो हांवूय आसा, मात एकदम बंद जावचो ना, कारण ताचेर खूब फामिली अवलंबीत आसात। 50% कोळसो कमी करपाची आमची तयारी आसा म्हूण मुखेलमंत्र्यान सांगलां। RDX गोवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। लोकांनी आतापर्यंत म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात फिलिप नेरी तो सांगलाय की आणि फिलिप नेरी त्याचे कन्सर्न रेज केलो की सगळ्यांचो एक इश्यूज जे सगळे एकत्र घेऊन म्हणजे एका डिसिजनाचेर येवपाक जाय। त्याची कोल गोंयांतलो कोल कमी जावपाक जाय आणि गोंयांतलो कोल बंद जावपाक जाय। हो परत सांगता, गोंयांतलो कोल कमी जावपाक जाय ह्या मताचो हांव आसा। इन लॉंग रन जर तो बंद जावपाक जाय, आमकां दुसरी कम्युनिटीज जर थंयसर आयली, हांव परत रिपीट करता, पण एकदम बंद करप जावचें ना। ताच्या खातीर तेजे डिपेंडंट जे आसा म्हणजे फॉर एग्जाम्पल 1500 फॅमिलीज ताजे डिपेंडंट प्लस 4500 पेन्शनर्स ऑन MPT। हांवें पर्सनली MPTच्या चेअरमॅनाकूय आफोन हाडिल्लो, हांवूय MPTच्या चेअरमॅना कडेन उलयलां आनी ताच्या रिलेटेड कॅप्टन ऑफ आपल्या शिपींग मिनिस्टर श्री मांडवियाजी हांच्याय कडेन उलयलां। पण ताचेर अल्टरनेटिव्ह जे आसा हे अल्टरनेटिव्ह सोदप तांच्यांनी चालू केला। पण डेफिनेटली एक खात्रीचें आसा की तो आमी 50% पर्यंत कमी करपाच्या डिसिजनाचेर आमी बी आमची तयारी आसा की ते कमी करपाक जाय आणि ताचेर वर्किंगूय सुरू जाल्लें आसा। अजून डेट येयला ना। 50% पण कमी करतात। हय 50% कमी करतात। आत्ताच्या घडीक तरी खंयसरूच लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू ना। पण एक गजाल हांव मुद्दाम तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक सांगता, सगळें काम चालू आहा तें डबल ट्रॅकिंगाचेर आसा अशें न्ही, तेजेर रुटीन वर्कूय आसता। जो ट्रॅक आसा तो रिपेर करप, ताजेर परत कितें तरी तेचे मायनस थंयसर जो एक्झिस्टींग ट्रॅक आसा, लोकांनी आंदोलन करून जे एक्झिस्टींग ट्रॅक आसा तेजें एक्झिस्टींग काम आसा हाका तरी विरोध करचो न्हू।